भास्कर म्हाका एक गजाल सांगा 14 लाख लोकांनी करप्शन करता ते थांबवप इजी काय सरकारी अधिकारी किंवा सरकारचो क्लार्क जो करप्शन करता ते थांबवप इजी? You will find it difficult to believe, but I am convinced की 14 लाख लोकांनी हें करपाक जाय. I am very convinced. कित्याक जो पर्यंत लोक हें करचे नात न्ही, मुवमेंट करचे नात न्ही, वोटरान स्टँड घेवचो पडटलो. Absolutely, absolutely. And that is why we play our role. We inform the voters. वो बरो वो वायट. आमी बरो वायट म्हणनात. हाजें हें क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाजो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना, हाजें एज्युकेशन हें, हाजी इतले पयशे गेले जाल्यात गेल्ले 5 वर्सां, 2007 इतले आशिल्ले, 2012 जाल्यार तुमी डिसायड करा तुमकां कितें. सो तुमी आमी जर गोंयकार इंटेलिजंट जाल्यार वी शूड टेक अ कॉल. पूण हें थोडेंशें जालां इन द लास्ट इलेक्शन. यू सॉ अ क्वांटम चेंज, लॉट्स ऑफ चेंज. नाव 15% टॅग लायले मनीस घरा त्याची फॅमिली धाडली घरा. तुमकां खबर आसा, स्पश्ट सांगपाक गरज ना, तुमकां खबर आसा. पूण there's also scope for further improvement, for the cleansing of the system. Okay, आता हें कित्याक जालें आनी आज हो इतलो बोवाळ कित्याक? नाव एवरी गोवन टुडे सगळे 14 लाखांतले सगळे येतले की पयलीं परस आतां करप्शन कमी आसा. हें सगळेच गोंयकार म्हणटले. आनी इट नीड नॉट बी एट्रिब्युटेड ओनली टू BJP or only to this thing or by it's not. Today people are more vigilant. So आनी आज कितें जालां, once bitten twice shy. गेल्ले थोडेशे वर्सांक जें हें जालें पळय आनी गोंयकार फिलींग सफोकेटेड, तो प्रेशर आतां भायर सरता आनी ताका लागून कोण शिकलो कोण हें जालो जाल्यार एक गजाल जेन्ना लोकायुक्ता कडेन तांणी जें आश्वासन दिल्लें, ज्यो एमेंडमेंट्स आतां सरकार हाडपाक पळयता त्यो एमेंडमेंट्स जर पळयल्यो जाल्यार खंय तरी सरकाराच्या ह्या झिरो टॉलरन्साच्या हाजेर दुबाव येतोच दिसना. I don't want to really correlate it with the zero tolerance on corruption. I feel it has something to do with power. कितें आनी सी आय हॅव अ डिफरंट पावराक आसा सो मुजाकी पावरफूल आनी कोण आसूंक जायना ही भुमिका अशें म्हाका दिसता. पूण हाव आय वूड गो अबाउट विथ इट. वन्स आय थिंक की बाबा हांवें एक न्यूट्रल अंपायर म्हणून डिक्लेअर केलो क्रिकेटीचे मॅचीचे हाजेर. एक खेपी तो न्यूट्रल अंपायर म्हणजे तो पाकिस्तानचो सुद्दां जर आसा जायत, देन यू शूड एक्सेप्ट द डिसिजन वीच ही गिव्स. समजा इंडियन प्लेयराक ताणें आउट दिलो, मे बी रायटली रॉंगली, then you can't challenge his intention. तसो तो एक खेपी तुवें लोकायुक्त म्हणून न्यूट्रल अंपायर तसो हाडलो न्ही, ताणें जर बॉट वयर काडलें आउट म्हणून डिक्लेअर केलो ते मान्य करपाक जाल्यार मान्य करून ते पॅव्हिलियनां वचूंक जाय अशें दिसता. अंपायरान बॉट काडटकीर बॉट वयर काडटकीर तुमी म्हणटात की परत ते कॅप्टना मारा वतले म्हणून डिसिजन. अंपायर सारको काय चुकीचो? ना तशें पळय, आतां देर आर 2 issues इन अमेंडमेंट्स. एक इश्यू आसा नॉट टू वेस्ट द टायम ऑफ द लोकयुक्त. फालतू आतां पळय RTI येयले, RTI कडे एप्लिकेशनां 1000 येता. गव्हर्मेंट स्टाफ इज वन नाव डेडिकेटेड टू RTI. इफ यू गो टू एवरी ऑफिस यू विल सी वन फेलो हू इज कंटिन्युअसली डेडिकेटेड टू RTI. And in that RTI process he has to disrupt the working of, because he has to call all the other people. This is regarding the complaints. This is regarding the complaints. दुसरो जो भाग आसा की लोकायुक्तान डिसिजन दितकीर सुद्दां कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हळ्यार डिसिजन वतलें. आतां तुमी जर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणून आसा ती मुख्यमंत्री आसा, चीफ सेक्रेटरी आसा. जेन्ना समजा तुमच्याच मंत्रिमंडळातले एकटे मंत्र्याक ताणें दोशी थारायलो, ताजेर मागीर फायनल डिसिजन मुख्यमंत्री कसो घेवपाक शकता? तुमी न्यूट्रल मनीस दवरली न्ही, ताजें मान्य करा न्ही. ह्या दोनां भितरली म्हाका एक बरोबर दिसता. सॉरी ते 10,000 काय कितें रुपया आशिल्ले ते 1 लाख केल्या, वीच आय फायंड इज ओके. नाल्यार कितें जाता, मेळटो तो RTI घान ते लोकायुक्त वूड बी टोटली कन्फ्यूज एंड बिजी. सो आय एम फायन विथ दॅट पार्ट. The second part, I feel of referring it back to the chief secretary and chief minister, which that looks is, to me that is creating that problem. लोकायुक्त has no आमी ताका अपॉइंट करतात पूण ताजेर विश्वास तितलो ना अशें कितें एक somewhere we are sort of trying to portray that. No, but what has happened, or at least that's the way the people are perceiving. No, that so is government not the way. may have to that clarify is not the way part. it is. The government will clarify. You will see tomorrow on session amendments have been moved. You will see what happens. I am not going to clarify on that right now. You will see for yourself what is in mind of our honorable CM. It is not to म्हणजे म्हणपाचें ना की एकदा लोकयात्रे मनशांनी सांगलें की जो जज आसलो दोशी आसा. It is not like that. You will understand the clarity when the amendment takes place. What is in his mind. But जर समजा ताणें दोशी ठरयलो न्ही, ऑटोमॅटिकली पळय जेका सपोज परत ते कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हळ्यार let the competent authority also be neutral, not political. That is the point. See, he is the competent authority. आता लोक judge who is appointed, he is the competent authority. ताजो निर्णय जेन्ना परत म्हणटा की मुख्यमंत्री आमरा वतलो. No, there are certain things. See, कितें जाता पळय, all आता तुवें पळयलां, I am not saying that this fellow is whoever is going to be appointed as a judge is bad or good. But कितें जाता, see, he is ultimately he is one person.
इट इज नॉट अ बेंच ऑफ 10, 4, 5 माइंड्स टू सेट टुगेदर. तेजो केन्ना रातचो मुवमेंट दुसरोच आसत. He might be in his own world, or he might have his own family problems, and when he gives a decision, it might be biased. So somewhere down the line, somebody is there. See, as far as I feel, once that judgment is given, and if that judgment is sure, I think the person who has the judgment against him automatically resign. There's no question. But this is just a point where it has been kept in case it is found that that particular. म्हाका एक गजाल सांग, तू पडटा काय ना ते सांग. समजा फालतान निर्णय दिलो, ज्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हऱ्याक तो निर्णय वतलो, it is better to have a non-political competent authority rather than having a political authority, because ultimately you are again taking the authority and giving it to a politician. No, I understand what you are saying. There is no doubt about it. But see, there is a certain thing where the reason has been put is simple. Is simple is why? Because see, he is a one-man person. Tomorrow, as I said, if he decides against some genuine person, then some decision is gone wrong. Competent authority, what you say, should be a non-political party, but it again goes back to an individual who has maybe have vested interest. Now, as far as our government is concerned, if somebody is blamed for, I don't feel that government will keep that person for 1 second also. He will immediately resign and he will go back to his. ते म्हणा आमची सरकारा भितर हे जातलें, भिवपाची गरज ना. ना, I would never would like to look it this way. आम्ही आता सगळे डिस्कशन करतात विथ द प्रेझेंट सीएम आणि इन लाईट ऑफ सध्याचे एस्टॅब्लिशमेंट आय डोंट थिंक वी शुड लुक एट इट. आणि जेन्ना आम्ही अशें कितें एक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्युशनल स्ट्रक्चर तयार करतात, इट शूड बी इवन प्रिज्युमिंग की ओपोजिशन पार्टीचो केन्नाय जर मनीस थंय जर चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार आनी कोणी हें जालें तेन्ना आमचें रिएक्शन कशें आसतलें. आज जी रुलींग पार्टी आसा तांचें तेन्ना कशें रिएक्शन आसतलें तें आमी कन्सिडर करूंक जाय. वी सिम्पली कॅनॉट से की आमी सारके क्लियर आहात. फेर इनफ एज ऑफ डेट, like he may be able to take a neutral step. बरें आसा, पूण अशे सर्कमस्टन्सीस येतात मनशाचेर जेन्ना यू तुम्ही म्हणटा पासरे फाल्यां एक असो मनीस मुख्यमंत्री जातलो जो कितें जालें तरी आपले मिनिस्टर प्रोटेक्ट करतलो. लोकायुक्तान कितें म्हणून आपण प्रोटेक्ट करतो न्ही. शक्य आसा, इट्स पॉसिबल न्ही. हाव कॅन यू रियली डिनाय इट? इट्स जस्ट पॉसिबल. इट इज जस्ट पॉसिबल इवन विथ द प्रेझेंट सिस्टम की बाबा आज कोणाक दुखोवपा नाका. आतां दुखयल्यार बाकीचे आनी दोग जाण ताजे बरोबर वचत आनी मागीर सगळें कोफुजाम जातलें. नाका आस न्ही पाडून. You're creating that scope for not your government. As far as I know, whatever decisions are taken, see, it is just an amendment. Now it has to be discussed. So let us see what is happening in the discussion. Where see there were so many amendments in the last session. Wherever see you are a civil code achi tuka khabar asa. So it has gone to select committee. If time comes, we may put in select committee. There is no question. But what is important is these points have to come into reference because of certain issues which have been coming up. Government will not be in a haste to push these amendments. No, he has suggested. See, one amendment is very rushed, as he has also pointed out, because people have a different agenda. When it comes to RTI, when it comes to लोक the बेस्ट तेका बरें तो जज आता काय तास करतले. खऱ्यांनी खंयचे इश्यू आसा ते जर फुडें गेले जाल्यार he will be able to work more better and he may be focused on that point. जाल्यार हजारो इश्यू घातले आणि काही जर त्याचा आउटपुट मेळना जाल्यार कितें फायदो. So that is one what is asked. तुमच्याकडे असते ब्रूट मेजॉरिटी वापरून तुम्ही अमेंडमेंट थ्रू करून घेवची ना. ना absolutely ना. माझो I have a very high regard for our honorable CM. Whatever he has given, if there are points which have to be pointed, it might go to select committee. There's no problem. He has done it in the past also. We have seen. You are open. Bills. Government is open. Of course is open. There's no problem. See why he has put. He will tell you in the assembly what is the reason he has put. You see his statement. So once you feel that it is required to a select committee, all of us will decide. All of you are open on that. You are not closing that issue. We are not closing the issue. या हाजेर आम्ही एक महत्वाचे आश्वासन दिला निलेश बाबान की लोकायुक्ताचे अमेंडमेंट्स ज्यो आसात त्यो सामकी सरकार आपली मेजॉरिटी वापरून पास करूनच घेतले अशें हातूंत रावनाकात. घडये ते सिलेक्ट कमिटी कडेन वतल्यान सरकार ताजेर फेरविचार करपाक शकता अशें स्पश्टपणान आश्वासन दिलां. ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर आयची भासाभास आमी सोंपयता हांगा. भास्कर बाब तुमी आयले, एक वेगळो पर्स्पेक्टिव्ह दिलो. निलेश बाबान तर डेफिनेटली सरकाराक डिफेंड केले करप्शनाच्या मुद्द्याचेर, लोकायुक्ताच्या मुद्द्याचेर. आय डोंट नो वेदर आय कॅन रियली टॉक अबाउट इट की म्हजो वेळ सोंपला. हां, फक्त हातूंत एकच हें जाता म्हणजे कितें गव्हर्नमेंटा कडेन फायनल पावर उरता डिस्पायट द फॅक्ट दॅट सम फॉर्मर चीफ जस्टीस बी जजमेंट दिता पूण ताचें फायनल हें करपाचें ती पावर पॉलिटिशना कडेन इतलीच अपेक्षा. हाजेर दोन्ही पॉझिटिव्ह नोटांचेर आमी आयची भासाभास हांगा सोंपयतात. तुमी दोगी जाण आयले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच.